रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब विलियम तयार आसा या ओके तुजो आवडीचो तियात्र खंयचो करायचे ओके तुजे लागच्यान खंयची वस्त चड सांडटा चडसो मोबायल ओके खंयचे एक कातर जे तुज्या जिविताचेर आटापलेले आसा खंयचे आसा असले कातर ना ना जरी तो तूं एक एक्टर डायरेक्टर नासलो जाल्यार जाल्यार हांव बिझनेसमॅन उरता ओके तूं तियात्रा कडसून केन्ना रिटायरमेंट घेतलो तियात्राक रिटायरमेंट आसना ना ना चालूच आसतलो चालूच आसता ओके कुडीन जीव आसा पासून चालूच हय, आसतलो मरोपर्यंत. ओके कितें गरजेचें नेम वा फेम नेम इम्पॉर्टंट ओके कित्याक लागून नेम आसल्यार फेम येतली ओके तूं संवसार सोडून वयतोच लोकांनी तुका कसो उगडास दोचो की आमी बरे तियात्र दाखयले म्हण ओके अशें कितें आसा जें तुवें संवसारांत कोचचें आनीक उरलां आनी जायते तियात्र बरोवचे ओके तुका चड आसोंक केन्ना येता चड आसा येता जेन्ना कॉमेडी बरी आसता तेन्ना ओके अशें कितें आसा जें तुका दिसता चिंतल्यार फाटलें परत येवंक जाय आसलें पयलींचे तियात्र ओके तुका कसली भिरांत दिसता आजून पासून भिरांत म्हणजे तियात्र बंद जायत न्ही ओके 3 वस्तू ज्यो लोकांक तुज्यो कांयच खबर ना ना सगळे जाण आसता ओके समाजान कसलो बदलाव येवंक जाय अशें तुका दिसता समाजान पयले स्वतेर जे पळय आम सिट्युएशन आतां सद्या आसा ते हितूंतल्यान बदलाव जावपाची चड आनी चड गरज आसा लोकांनी आमचो जो पळय वागपाची पद्दत आहा ती पयलीं भाशेन आपणावपा जाय गोंयकारांनी चड करून कित्याक गोंयकारांक सदांच लोकांक रेस्पेतान मानान लेखले कित्याक लोकांनी गोंयकारांनी दुसऱ्या मानान लेखले करेक्ट ते भाशेन जावचें तूं तुजो टायम पास कसो करता बरोवन ओके कामार वचोंक नाका जाल्यार तूं कसल्यो फोटी मारता हांव सदां कामार वयताच वयताच वय आतां इश्टा सांगाता वचोंक नाका जाल्यार कसल्यो फोटी मारता दिसता सांगाता नाका जाल्यार तांकां सांगता हांव बिजी आहा ऑल रायट वेल डन संकेत तूं तयार आसा Yes. ओके ऑल रायट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो संकेत भंडारी तुका कितें आवडटा सकाळीं बेगी उठपाक वा लेट नॉर्मल बेगीनूय न्हू लेटूय न्हू ओके तुजी डिरेक्शनाची स्टायल कशी रिअलिस्टीक ओके पॉलिटिक्साचेर तुजें मत कितें आसा पॉलिटिक्स सद्याक खूब डिस्टर्बींग आसा सायडीन दवरता मिन्स रियली इट्स डिस्टर्बींग मिन्स हांव एज अ यूथ म्हणून जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान येयल्लो दिसलेलें की कितें तरी डिफरन्स करपाक अशें न्ही सगळे पॉलिटिक्सान वायटूच करपाक येता की बरे मेंटलिटीचे आसता बट ते लोकांचे हांगा टिकपाक व्हेरी डिफिकल्ट सो अशें दिसता की मदीं मदीं दिसता की नाका ते पॉलिटिक्सच नाका कितें पण एकदम दिसता की आमीच जर जे कोण मुखार सरोन हे वायट जग घडटा ते जर फाटीं काडपाक जर आमीच सरना जाल्यार मागीर कोण येतलो ही दोन विचार येतात करेक्ट सक्सेस उतर आयकतोच तुज्या मोतीन कितें येता सक्सेस मिन्स सदांच जे पयशे आसप आनी हें आसप इज सक्सेस न्हू मिन्स लायफान एक बरें कितें तरी एचीव करप बरो मनीस म्हणून कितें एचीव करप हें सक्सेस म्हाजे कोतान रायट अशें कितें आसा जें तुका तुजें बदलूंक जाय म्हाजो एक पाशेस जे आसा म्हाका आय एम लो हाय टेम्पर्ड मिन्स रोकडो हें येता पूण कंट्रोल खूब करता तो मातसो कंट्रोल ओके तुका आयज पासून बरो कॉम्प्लिमेंट कसलो मेळ्ळो बरो कॉम्प्लिमेंट इन द सेन्स लोकां कडल्यान जो मेळटा की म्हाजो स्वभाव बरो आसा की लोकां कडेन जी वागपाची स्टायल जी ही हो एक बरो कॉम्प्लिमेंट ओके अशें कितें आसा जें तूं सदांच ट्राय करतालो पूण तें तुका करूंक तूं भियेतालो ट्राय करतालो मिन्स म्हाका ह्या पॉलिटिक्सान येवपाचो आसलो बट भंय दिसतालो की म्हाका एक इम्पॉर्टंट आसा की एक फाल्यां सकाळीं रिस्पेक्ट मेळपाक जाय करेक्ट खंय तरी तूं बरें करून सुद्दां जर तुका खंय तरी रॉंग हें मेळटा जाल्यार म्हाका तो भंय दिसतालो की फाल्यां अशें लोकांचें म्हणणें आसलें की तूं पॉलिटिक्सान येयलो जाल्यार फाल्यां सकाळीं तुका लोक कितले बरें केल्यार वायट म्हणटले वायट म्हण तो एक भंय खंय आसलेलो बट तो सोडून खंय तरी मुखार येयलो ओके जेन्ना तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता बेकार आसतना कांयच करना लास्ट तुवें वाचलां तें कितें सॉरी म्हाका वाचपाक मिन्स खूब कमी वाचता हांव ओके क्वेश्चन रॉंग म्हणच्या गेलो सॉरी ओके पूण ताणें लास्ट वाचलें तें लास्ट म्हणजे वाचला script. ते याद ओके तूं निमाणो केन्ना रडलोलो रडलो मिन्स आय एम मोस्टली इमोशनल म्हाका सदांच मिन्स हांव इमोशनली मनांतल्यान कितें सांगता जाल्यार म्हाका सदांच रडपाक येता आनी दोळ्यांतल्यान दुकां येता ओके संकेत
ह्या नावाचे मिनींग कितें? संकेत इज अ मेसेज, ओके गुड मेसेज. ओके. एक एक्टराक कसले 3 गुण आसूंक जाय अशें तुका दिसता? एक्टराक एक आपले जे केपेबिलिटी आसा ती खंय तरी समजोवपाची ही गुण एक पयली मेन आसपाक जाय. आनी दुसऱ्यांचे जे डायरेक्टर्स जावं को आर्टिस्ट हेंचे जे विचार आसा आनी तेंचे कॉर्डिनेशन हे म्हत्वाचें आसता. आनी तिसरे जे ओवरऑल जे आर्टिस्ट जे को आर्टिस्ट आसा तेंच्या वांगडा कसो बॅलन्स करून तियात्र कसो मुखार वतलो ही इम्पॉर्टंट आर्टिस्टाक. ऑलरायट. डिरेक्टर जाल्ल्यान एक प्लस पॉयंट खंयचो? डिरेक्टर जाल्ल्यान प्लस पॉयंट म्हाका दिसना की सगळे प्लस पॉयंट आसा की एक तुका रिस्पेक्ट मेळटा एक डिरेक्टर म्हणून आर्टिस्टां कडल्यान सगळ्या हितून जे आतां म्हाका जर हांव सराक सर म्हणटा तेय केन्ना म्हाका सर म्हणटा. म्हाजी एज तेंच्याहून खूब धाकटी पण तो जेन्ना एक सर म्हणटा ते एक सॅटिस्फॅक्शन आसता की म्हाज्या एजीचे की एक सर म्हणटा मीन तो एक खंय तरी डायरेक्शन जावं ते एक पोजिशनाक लागून तुका म्हणटात सो ते एक सॅटिस्फॅक्शन आसता. तुजो इन्स्पिरेशन कोण? इन्स्पिरेशन मिन्स खुबशे इन्स्पिरेशन आसा म्हाजे. जावं इन बिजनेस म्हणलो जाल्यार जावं अंबानी म्हण हे इन्स्पिरेशन मिन्स म्हाका खंय तरी अशें दिसता की सक्सेसफूल जावपाक तेंचे एक स्टोरी आसा तेंचे फाटल्यान. ते खंयच्यान सकयल्यान झिरोच्यान वयर सरलेले मनीस आसा अशें न्ही की तेंचो बॅकग्रावंड तसो आसलेलो. सो म्हाकाय ते दिसता की खंय तरी मुखार झिरोच्यान वयर सरपाक जाय. अशें कितें आसा जे लोकांक तुजें कांय खबर ना अशें कितें आसा? अश्यो खुबश्यो गजाली आसतल्यो पूण त्यो म्हाका खबर ना, तांकां कितें खबर ना त्यो.